विप्लव तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, रदान तुका जेजू, नमन तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. आज साबताचो दीस. समेस्त आज आमी कंडीत जावन मिसाच्या बलिदाना हजर जाता. सगळी वाचपां आयकता, देवाचें उतर आयकता. जाल्यार आयच्या दिसाचे डेली रिफ्लेक्शनाक आमी तुमकां समेस्तांक स्वागत करता. बाबाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आज देवाचें उतर आज वंजेल आमकां सांगता जेजू कुरड्या बातिमेवाक दिश्ट दिता. अशें जेजू आनी ताचे शिश्य एरिको घेवन पावले. उपरांत एरिकोतावन आपल्या शिश्यां वांगडा तो भायर सरून वेताना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान येतालो. तेदवा तिमेव असो पूत बर्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गादेगेन बसून भीक मागतालो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हणून आयकतस दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूळ कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सभार आनी ताका तोंड दांप म्हणून बेस्तायलें. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूळ कर म्हणून तो आनीकय व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. सीज कुरड्याक आपोवन म्हणालें, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. धैर्य घे, उठ आनी तो तुका आपयता. कितलो बरो एक संदेश ताच्या पुस्तकाल वचोन त्या कुरड्याक दितात. धैर्य घे म्हळ्यार जेजू सुशेवेचें तितलें सुलभ न्ही. पयलें ताणें धैर्यान बरयचें. दुसरें ताणें उठचें, कित्याक म्हळ्यार बसून भीक मागता. उठ आनी तो तुका आपयता. आज आमच्या जिवितांत आमी जेजू समकार वचचें जाल्यार, जेजूचेर आमी एक दिश्ट घालीचें जाल्यार आनी तसो अनुभव आमी करीचे जाल्यार आमी धैर्यकान घेवचें. वेदी मुखार वचूंक धैर्यकान घेवचें. कित्याक आमची सगळीं पातकां ताणें बक्षिल्यांत. आमकां त्या शिरापाच्या वसांतलो ताणें भायर काडला. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता कुर्सार उमकळलो, हरयकलो, शिरापलेलो जावं दी म्हणून. तर कित्याक तो शिरापलेलो जालो? आमचे खातीर, आमचो शिराप काडच्या खातीर, आमचे ते आसल्यार कश्ट करचे खातीर, आमचे दूख दुनी आमचे तान पयस करचे खातीर, पिडा आशिल्ले तान आमकां सुटका दिवचे खातीर. तो त्या एक नालिसायेचें मरण ताणें आपणायलें. देखून ते जाला एकदम नालिसायेचें मरण म्हळ्यार कुर्साचें मरण. थंयल्या मनशाक मात कुर्सार मारताले आनी जेजूय त्या कुर्साक खान दिता. म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर. आज आमी समसोना जेजूचे कितले आमी लागीं येता तितलो जेजूचो अनुभव करूंक आमी शकता. कितले जेजूच्या लागीं आमी पावता, कितले आमी पळय आमी मागण्या करता. थोड्यांच्या घरा मागण्याक आमी खंय आमच्या कुटुंबांनी जाल्यार मागण्या करतना आनी पुरा थंय काली तेरसणी आमरी आसता. पूण तातूंत एनॉयटींग अभिशेक देवाचें हजरपण खंयचें आसना. आमी मागतना जावं दी तोर्स तेर्स करचो, जावं दी ती आमरी करची, जावं दी आमी बायबल वाचचें, जावं दी आमी प्रेज एंड वर्शीप करचें घरांत, जावं दी आमी खंयच्याय रितीचे दुसरे काकुलचे तेर्सांनी कालेंबर आमी करता, मागण्या करता. तें जालां थंय एक अभिशेक, एक वातावरण क्रिएट जाता. वातावरण क्रिएट जाता म्हळ्यार जेजूचें हजरपण आसल्यार तें एक मागण्याचें वातावरण क्रिएट जाता. नाजाल्यार सवयीच्या बळान मात्र मागण्या करचें ना सगळ्यांनी, चड जावन सवयीच्या बळांनी. देखून आज आमी समजून कान घेवचें. आमी करच्या मागण्यांत आमी एक जेजूचें हजरपण क्रिएट करीचें म्हळ्यार तुजें मन, तुजें काळीज जेजूक मानवता तसलें जायचें. त्या काळजांत कपट आसूं नजो. ह्या पळया बातिमेवच्या काळजांत खंय कपटपण नाशिल्लें. तो जेजूक राखून रावलेलो. कोणींय ताका खबर सांगलें, कित्याक त्या दोळ्यान दिश्टी ना न्ही. ताणें सांगलें, आयकलें आनी जेजू ह्या वाटेन येता म्हणून तो बोब मारूंक लागलो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ कर म्हणून. आपोस्ताल मरे ताणें भिकारीण हाका घालें हें करचें, तोंड दाप म्हणून सगळ्यांनी सांगलें, तोंड दाप. पूण जेजू थंय रावलो. ताची बोब ताणें आयकली. कित्याक म्हळ्यार खऱ्या काळजान ताणें बोब मारली, खऱ्या काळजान बोब मारली. आनी जेजू तो रावलो आनी ताका आपडलें, ताका गूण केलें. मुखार सांगता पळय, धैर्य घे, उठ आनी तुका तो आपयता म्हणून. तितल्यार ताणें आपलो शेलो कान उडयलो आनी तो शेलो नाका. कित्याक ताणें कुरपेशो शेलो पांगोरलो, तो शेलो कान उडयलो. ताणें एक एक रिएक्शन पळया त्या बातिमेवाचें आमी समजून काण घेवचें. ताणें पयलें शेलो कान उडयलो. शेलो खंयचो? संवसाराचो वसो, संवसाराचें कोटेपण, संवसाराचें सगळें तें ताका लुबधन ताचे खातीर तो जियेतालो. ते शेलो ताणें कान उडयलो आनी जेजून दिलेलो कुरपेशो शेलो तो न्हेसलो आनी जेजू सट्ट करून उठलो. चलो कान उडयलो. कित्याक म्हळ्यार तुमकां गोत आसा त्या गांवांत खंय कितली थंडी आसली कोण ना. तितल्या थंडयेन तो खडखडोन भीक मागता आसतना तो शालो पांगरतात खंडीत जावन
आम्ही तो शलो म्हणून म्हाका काली समजता, पूण तो शलो काली शलो न्ही. ताणें काण्ण उडयलो जाल्यार ताच्या जिवितांत असले हर एक संगती ताणें काण्ण उडयले. कित्याक जेजूक पळयलें, ताणें जेजूक आपणायलें. संवसाराची आशा आकांक्षा ताणें काण्ण उडयली. ताचे कुडीच्यो ओडण्यो ताणें काण्ण उडयल्यो. ताका एक संतोश भोगलो, जेजूचें हजरपण भोगलें. धांवलो तो जेजू, सट्ट करून उठलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. सट्ट करून उठलो आनी जेजू सरशीन आयलो. आनी जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें गरज आहे म्हणून तूं म्हणटाय? जेजू गोत्त ना गे कितें गरजेचें म्हणून. खंडीत गोत्त आसा जाल्यार तुज्या तोंडांत हांव तो आशेता. देखून ह्यो संगती आमकां मागण्याक प्रेरण दितात. म्हाका म्हज्या कुडींत कसली पिडा आसा या कितें म्हाका जाय, जेजू गोत्त आसा. पूण म्हज्या तोंडांत उसारूंक तो आशेता, उसारून सांगचें. देखून आमी मागणें करचें. म्हणचें जर तुज्या तोंडांत जेजू पुरो गोत्ता म्हणून उगीत बसल्यार जायना. जेजू प्रत्येक विचारता पळय, हांवें तुका कितें गरज जाय म्हणटाय तूं? क्लियर सांगता आनी तो जापय दिता पळय. मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी, मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. आज आमकां दिश्ट आसा, आमकां सगळें दिसता, पूण आत्मीक तरान आमची दिश्ट कशी आसा ती आमी समजून काणी घेवचें. बात्तिमावा काली कुडीची दिश्ट दिली मात्र न्ही जेजून, ताका आत्मीक दिश्टी दिली. जेजूचो पटलाव करून गेलो तो. निमाणे घडये म्हणसर तो पटलाव करून आसा जेजूचो. आमकां ताचे विशयान चड पवित्र पुस्तकांत मागीर वाचूंक मेळना. पूण थोड्या डॉक्युमेंट्सांनी आनी थोड्या संगतींनी आनी थोड्या रेव्हिलेशन तूं जेजू कडेन विचारचें जाल्यार तुका जेजू जेजू निमाणे घडये म्हणसरी बात्तिमाव जेजूचो पटलाव करून आसलो खंडीत जावन. ताका एक अवकाश मेळ्ळो. आज म्हाका आनी तुका ओलोत एक अवकाश मेळटा. आज साबत असो दीस. आज आमी उठून यज्ञ उठून आमी प्रिपेर जावन आमी मागण्याक गेल्या, आमी मिसाच्या बलिदानाक गेल्या. थंय हो संदेश तूं आयकता जाल्यार तुज्या जिवितांत खंडीत जावन जेजू आयला म्हण पत येता जाल्यार तुवें तुज्या जिवितांत तुज्यो शाळो खाण उडयताय. शालो कसो, राग असो, मसरा असो, हगे असो, स्वार्थ असो, मनभेद असो, थंड पोजदेपण भेबदेपण कितें पातकाचे प्रभाव आसात तो शालो तूं खाण उडयताय आज. कित्याक जेजून तुका एनकावंटर केला आज साबाताचे दीस. आज जेजू तुका एनकावंटर करता आनी जेजू तुजे कडेन विचारता, हांवें तुका कितें कर जाय म्हणटाय तूं? बात्तिमावाची जाप क्लियर आसली, म्हाका दिश्ट दी म्हणून. मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच तुज्या बावडतान तुका गूण केले. आनी तक्षणंत ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. पळया, जेजूच्या फाटल्यानच गेलो. खंय म्हणसर निमाणे घडये म्हणसर जेजूच्या फाटल्यान आसलो हो बात्तिमेव. कोले बाग न्ही त्या बात्तिमेवाचें. आज आमची आत्मीक दिश्ट कुड्डी जाल्या जावंक पुरो. आज ह्या साबताची आमी जेजू कडेन मागोवंक जाय, आमकां आत्मीक दिश्ट दी जेजू. आमचे आत्मीक दोळे उक्ते कर. कितें पुरा सर्गींच्या राजांत म्हजे खातीर तुवें तयार करून दवरलां. कितें पुरा त्या कुर्सात हांव तुवें दिल्लीली आशिर्वादां हितून हांवें जोडूंक ना जाल्यार ती सगळीं जोड करून घेवंक म्हाका कृपा दी जेजू. तेजे दैवीक शक्तीन म्हाका भर जेजू. आनी आज दुसरें वाचप सांगता आमकां मेल्किसेदेकाच्या वर्ग असो म्हणून सांगता. हेब्रेवांच्या पत्रांत आमी वाचता 5व्या अध्यायांत 6वें वाक्य. तूं सस्नाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्ग असो. मेल्किसेदेक वर्ग असो. ह्या मेल्किसेदेक हो याजक पवित्र पुस्तकांत खंय तावन आयिल्लो, हाचे आवय बापूय कोण, असो जल्म कसलो खंयचेय बरयल्लें ना. पूण तो कस मरण पावल्लें खंयचीय कळीत ना. पूण डॉक्युमेंट्स सांगता तो सर्गींच्या राजाक उबारून व्हेलो म्हणून. आनोका बरी, एलिया प्रावादे बरी, मेल्किसेदेक याजक. पूण आमी पळोवंक गेल्यार जर आमी इल्लेशा हाचे विशयांत उत्पत्ती ग्रंथाक आमी गेल्यार ह्या मेल्किसेदेक याजका विशयांत जेन्ना अब्राम लोता खातीर झूज मांडटा, लोताक बंदीवान केल्लो, लोताची आस्तपदी लुटून येल्ली, लोताच्या स्त्रियांक आनी तांच्या सेवकांक आनी ताच्या गुलामाक सगळे सोडले, लुटून व्हेल्ले. अब्राम आपल्या घरांत जल्मल्ल्या 318 जाणांक सोल्जरांक ट्रेनिंग केल्ल्यांक व्हरता आनी लुटून व्हेल्ल्यो सोर वस्तू ताणें
प्रत्येक स्वाधीन करता, लोताक पाटी हाडटा, ताच्या स्त्रियांक पाटी हाडटा, हेर बंदिवानांकी पाटी हाडटा. आनी तो वेता आसतना वाटेर ताका एक मनीस मेळटा. पळया, तो क्लियर सांगता 18व्या अध्यायांत जर आमी वाचता जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथ 14वो अध्याय 18व्या वाक्या. सालेम असो राय आनी मारो परमोन्नत देवाचो याजक. पळया, सालेम असो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्रामाक उंडो आनी दाका रोस हाडून आयलो. उंडो आनी दाका रोस हाडून आयलो. तर नव्या सोल्ल्याचो जेजू क्रिस्त उंडो ताचे मांस रगत ताची दाकांचो रोस जावन बदललेलो नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता. ओत्तू मेल्किसेदेक याजक. कित्याक म्हळ्यार हाचे विशयी खंयचेच डॉक्युमेंट्स नात. तो खंय जावन आयिल्लो आनी खंय गेला. ताचे आई बापूय कोण, हे जल्म तसो कितेंच ना. तो उंडो आनी दाका रोस हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सर्गा संवसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मनाक तुज्या अधीन दिल्यांत. नाजाल्यार इतले व्हड मिलिटरी 318 जणां सैनिकांनी जिखून येवचें म्हळ्यार परमोन्नत देवूच अब्रामाच्या बगलेन रावन झूज मांडलो आनी ताच्या प्रत्येक जाण भावाच्या पुताक लोताक आनी पाटी हाडलो. ते जाला मेल्किसेदेक याजकाक अब्राम दांत एक वांटो सगळी काणीक जावन अर्पिता. कितें पुरो ताणें हाडिल्लें त्या लुटून थंय थावन सगळें तांतलो दांत एक वांटो मेल्किसेदेक याजकाक पळया तो दिता. अब्रामान आपले स्वाधीन केल्ल्या सोर वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्किसेदेकाक दिलो. सगळे दांत एक वांटो देवाक ताणें दिलो, त्या याजकाक ताणें दिलो. मेल्किसेदेक वर्गाचो तत्तू मेल्किसेदेक वर्गाचो जेजू क्रिस्त आनी तत्तू तो. देखून आमी समजून काणगेचे आज आमी खंडीत जावन तत्त मेल्किसेदेक याजकाच्या वर्गाक मेळ्ळ्या जेजू क्रिस्ताक आमी आज मेळोवंक वेता. ताची कूड आनी रगत तत्तू दाका रोस आनी तत्तू तो उंडो आमी कान घेता बदलून जेजूची कूड आनी रगत जावन आमी शेवता आनी तेंत त्या प्रत्येक जावन त्या मनशाक मेळिल्लें तें भाग जावन आसा. देवाची काकुळतानी कृपा मेळिल्ली जावन आसा त्या मनशाक हे जावन आसा बातिमेव. आनी आज म्हाकाय तुकाय तित्त मेळ्ळ्या काकुळतानी कृपा. तित्त आमकां देवाचें अजरपण आमच्या जिवितांत मेळ्ळां. देखून आमी चड आमी जेजूच्या लागीं सरया, ताच्या सिंहासना मुखार या आनी खंडीत जावन एक नवें पवित्र बलिदान आज आमी ताका अर्पिया आनी आमकां समें प्रिपेर जावया. आमी बार्तिमेवा बरी जेजूचो पाटलाव करया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमितीजे संगता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फळाचें कुशीन जेजू भाग्यवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता, बरो साबात दीस मागता. समेस्तांक तुमकां देव बरें करूं.